ದೇವರೊಬ್ಬ ಎಸ್ತಾವದಿ ಮೊಗ ಜನ कोंकणी भाषेतली लेखित्र या कार्यक्रमात आसां आज 191 एपिसोड आमी आसां आनीक हांव रेमंडी कुरता कोडे 9845419482 म्हणजे नंबर तुमच्या संपर्क खातीर तुमी कोंकणी भाषेतली लेखित्र जावंक खंयचेय साधन आसा जाल्यार ह्या खंयच्याय विशयांत कोंकणीच्या विशयांत तुमकां उलोवंक जाय जाल्यार म्हाका संपर्क करीत आनीक ह्या कार्यक्रमांत V4 हांणी प्रवर्तीत करच्या आणि हांवें होस्ट करच्या या कार्यक्रमात तुम्ही येत आज परत एक कोंकणीचो अव्वल पुत्र एक असलो साधक आनीक आपणाच्या सांगता आसचे कितें एक गटाय आसा या कितें विंगड विंगड उत्पत आसा या पयशे आसात ते इल्ले तरी कोंकणी खातीर वचूं जाय म्हणून आशेचो एक मनीस आमच्या मदें आसा एक मालगडो मनीस प्रोफेसर डॉक्टर MD तितले मात न्ही लांब अवधेक KMCंत दाक्तेरगी करतल्यांक शिकयल्लो एक दाक्तेर तितले मात न्ही तितल्यार तो रावना तें ताचें प्रोफेशनल लायफ जाल्यार इल्यान कोंकणी शिकोवच्या संस्थांच्या ओक्कुटाचो अध्यक्ष जाला तितले मात न्ही आमच्या कोंकणीची आनी एक संस्था आसा शक्तीनगरांत ताचो ट्रस्टी तो जावन आसा त्या अशी लांब एक लायन आसा 3 बूक बरयल्यात ते बूक म्हळ्यार आमी बूक म्हळ्यार चकले उडके रे बूक बरोवन बूक बरयले पूण दिले हातात तशें न्ही एक संशोधन करून महान मनीस कोण कोंकणीचे म्हणून ताणें बूक बरयल्लो आसा कोंकणीचे चरित्र विशयक बूक बरयल्लो आसा कोंकणीच्या भाशा विशय बरयल्लो आसा देवनागरी आनी इतर भासांक इतर स्क्रिप्टांनी आमी बरयता जाल्यार देवनागरी कितें गरज एक सार्वत्रिक आनी इतर भासो कसो सहकार दी जाय म्हणल्या विशयान ताका बरें चिंतन आसा कोंकणी म्हळ्यार अशें कोंकणी म्हळ्यार म्हज्या प्रकार अशें म्हणटलो एक पक्का मनीस जावन आसा कस्तुरी मोहनपाई MD डॉक्टर प्रोफेसर आनीक दुसरे काले सांगल्यार उणें जाता त्याने स्वागत तुमकां म्हणटा क्लिनिकांत उठोवन तो आयला हांगासर स्वागत म्हणटा तो आतां ही क्लिनिका वता आनी क्लिनीक सेवा म्हणल्याक हांव आतां प्राय जाल्यार क्लिनीक करता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पेशंटाक हांवें दिसय म्हणटा बरें चिंतता कित्याक म्हळ्यार पार्टींग द नॉलेज इज अ ब्युटिफूल थिंग आमी उलोवंक जाल्यार मात पार्टींग द नॉलेज करियत ते स्वागत म्हणटा तुमची बागी आवय पळय कोण सांगा आनी भाऊ बेडा कोण म्हण सांगा एक पण आमचे हे रेमंड बाब एक विजय विशय सांगले ते इतलें व्हड करून सांगलें ते कितें आसा ताजेसून चड सांगलें पूण ताका हांव तुका देव बरें करो म्हणटा आतां आमचें कशें म्हळ्यार आमचे पूर्वज हे मंगळूरचे रथबिदीक येवन पावले म्हणल्यार इतिहास सांगता एक 200 कार स्ट्रीट त्या रथबिदी जीवन कशें आशिल्लें कार स्ट्रीट की कार्ट स्ट्रीट कार म्हळ्यार रथ कार्ट म्हळ्यार जडका हे ताय रथ ताणता आशिल्लें मी ते कार स्ट्रीट म्हण इंग्लीश शब्द येयले म्हण दिसता म्हाका आमच्या डॉक्टर विवेक रई ताणें मंगळूरू हें पुस्तक बरयलें न्हय मंगळूराज विशय पुस्तक बरयलें ताणें मैसूर हें मंगळूर बरयलां ताणें तांत भितर ताणें विचारलें म्हाका न्ही रथबीदी ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು म्हण कित्याक म्हळ्यार रथबीदी ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಊರೇ ते नाशिल्ल वस्तू ना म्हूण आनी तशी बनायची रथबीदी 200-250 वर्सांची इतिहास आसचे एक जागो आनी त्या जाग्यार आमचे पूर्वज येवन पावले 200-250 वर्सां फाटीक आनी थंय रावले तांणी आनी तशी जे पूर्वजान थंय आसतना कस्तुरी देवदास पै म्हणून म्हजे बापायचें नांव आनी कस्तुरी मोहिनी पै म्हणून म्हजे आवय तांणी ते रथबिदीन तूं रावचें व्हडलें घर आमचें आनी ते प्रकाशें घर कशें आसता चौक मल्याचें घर मदीं एक तुळस आनी एक व्हडलें व्हडलें घर आनी ते तांत कितले लोकांक तांचे भितर बसूं येता ताका कुडा पूण उणी पूण हें चौकट आसा पळय चौकुलो व्हडलो अशी स्टायलाचें घर अशी म्हाका आमी 5 भुरगीं म्हज्या आवयक आनी बापायक आमी 3 चले आनी 2 चलयो अशी आमी ते रथबिदीचे वातावरणांत आमी व्हड जाले देवाले वातावरण हय म्हणत तशी ते वातावरणांत व्हड जाता आमच्या घराच फाटीकची म्युनिसिपल स्कूल त्या म्युनिसिपल स्कुलांक आमकां शिक्षण त्याचे बेल्ल आयकतर आमकां स्कुला धांवी येता तितले 2 मिनट भितर आमी स्कुला पावता ते व्हडले स्कूल त्या कालाचेर 1000 भुरगीं आशिल्लीं त्या शाळे भितर ते आतां गव्हर्मेंट स्कूल परत उणें जालां त्या वेळ म्युनिसिपल स्कूल
थंय 1-5 मेरेन शिक्षण जालें, 5 क्लास मेरेन. ताजे उपरांत आमी कॅनरा हायस्कुलाक गेला. ताजे नंतर आमी PUCक सेंट अलोशियस कॉलेजाक गेलो, थंय शिकवण जालें. मदें तूं मैसूर रामकृष्ण विद्याशाला म्हण आसा थंय बी थोडें शिकलें. अशें पुराय हे वेगवेगळे संस्थां भितर बरें शिक्षण दिलें. आवयन बापायन आमकां जल्माक घालें मात न्ही, हे बरें शिक्षणाक आमकां सगळें कोर दिलें. तें शिक्षणच आमचें बुनियाद. आमचें तें शिक्षणच आमकां बुनियाद जाल्ल्या निमित्त एक चिंतन आमकां वाडूंक सुरू जालें ल्हान प्रायार दाखूनच. तें कितें तें एक तत्व अशें कितें म्हळ्यार तुका देवान जल्माक घाललो, तुजे ही शक्ती तुजो तो उर्बो तुवें उपयोग कर न्हू, तुवें मात बरें जावचें ना, तूं समाजा बरेपणाक काम करका अशें म्हणलें एक तत्वार आमकां वडकर हाडलें. आनी त्या निमित्त हे सगळेच आतां तुवें सांगलें पळय मेडिकल शिक्षण केलें, थंय शिकयलें, रोग्यांक पळयलें. KMC जाता म्हळ्यार ताजे उपरांत हांव कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजांत जॉयन जालो. थंय म्हजें MBBS जालें. ते MBBS जातर आमकां एक कॉम्पिटेटीव परीक्षा आसता, प्रवेश परीक्षा आसता. ते पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक वचपाक स्नातकोत्तर पदवी घेवच्या MDक. ते MDक म्हाका आयके जालो, MDक म्हाका मेळ्ळें आनी MDक हांव जॉयन जावन तेन्ना आमकां ते पयशे ना खर्चे, मार्क ते मार्का निमित्त मेळचे सीट, पोस्ट ग्रॅज्युएट सीट अशें म्हणून ते पोस्ट ग्रॅज्युएट ते मेळ्ळें. आनी आमी गव्हर्मेंट वेनलॉक हॉस्पिटल कोडयालचें कितलें व्हडलें फेमस वेनलॉक हॉस्पिटल, 150 वर्सां इतिहासाचें हॉस्पिटल. थंय तेंचें आमकां प्रशिक्षण जालें आनी थंय पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट जालें. ताजे उपरांत हांव ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स म्हूण आसा दिल्ली भितर, आमच्या देशाचे व्हडले संस्था म्हणत तो म्हण ना म्हण जाल्यार तूं मागीर इंग्लंडाक वच, एक अमेरिकाक वच. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूटाक गेला जाल्यार तुका बरें मेळ्ळें म्हणलें. सगळेची देशांत तूं एक जगत्यांत कालें सगळें बरें म्हळ्यार आसा वैद्यकीय हांत भितर शिक्षणांत आनी चिकित्सेंत तूं तें थंय मेळटा हायेस्ट. आनी ते थंय म्हाका 2 वर्सां म्हाका एक रजिस्ट्रारशीप म्हणटात आमी ते करूंक एक आस्पाव मेळ्ळो. आनी ते ताका सांबाळ आसा, पेड जॉब ते. आनी त्या वेळार ते व्हडलें एक स्थान. ते 2-2.5 वर्सां ते हांवें ट्रेनींग घेतलें. म्हाका जाणाली जायचे खंयचे जावका, म्हाका तिकेची कार्डिओलॉजी हार्टा भितर इंट्रस्ट चड आनी त्या खातीर ताणें म्हाका तातूंत भितर पोस्टींग दिलो. मनशाचें हार्ट म्हळ्यार तुमकां लायक खुशी. हार्ट म्हळ्यार खुशीच. मनशाचें बेस्ट पार्ट कालें म्हळ्यार मनशाच्या हार्टा भितर तेंत भितर सूख चड. ताजे रोग सांगच्या बदलासून चड ताज्या हार्टा भितर खुशी आसा, एक मोग आसा. आनी त्या वाटेर तूं भितर गेल्यार तूं मनशाला भितर गेल्यार तेन्ना परमनंट उरता, हार्टा भितर तूं परमनंट उरता. अशी ट्रेनींग ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूटात जातरी मागीर आमचे मेडिकल कॉलेजांत KMC भितर एक पोस्ट खाली आशिल्लो, शिकोवचे पोस्ट. अशी मागीर परतून हांव आमच्या कॉलेजाक आल्मा मॅटर म्हणटा ते मेळटा आनी मेळटा बॅक टू द पेविलियन. आनी थंय शिकोवपा लागलो हांव. आनी आमकां प्रॅक्टीस करता सांजे उपरांत आमी पेशंटाक आमचे खासगी पेशंटांक पळयता म्हणून कंडिशन आशिल्लें. तेन्ना परत तशें तो सिस्टम आशिल्लो तेन्ना, ते सिस्टम जारी आशिल्लो. ते आमचे मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडियान त्या वेळार ते सोडलेत आमकां. अशें आमकां दोनूय करूं मेळ्ळें. म्हण शिक्षणय दिलें. शिक्षण दिल्यार कितें जाता म्हळ्यार एकाडेमिक्स म्हणटा पळय तें मेळटा. तें तुका वाचूंक मेळटा, बरोवचें मेळटा, संमेलनाक वचपाक मेळटा, पेपर प्रेजेंटेशनाक मेळटा. हें सगळें ज्ञान, हें ज्ञान वट करूंक मेळटा. प्रॅक्टीस करचें म्हळ्यार लोकांचें वट मेळूंक मेळटा. लोकांचें वट मेळूंक मेळटा. तांचे ल्हान प्रॉब्लेम जाल्ले ना व्हडले प्रॉब्लेम थंय खंयचे उरो आमी तांकां पळोवन घेवन तांकां एक समाधान करचें. तांकां एक ल्हान वखद म्हळ्यार एक वखदाचें पार्ट ल्हान, मेडिसिनाचे पार्ट ल्हान, उलोवचें पार्ट ताजें मना भितर वचचें आनी ताका इल्लें समाधान सांगचें. काही ना मरे तुका तितलें काही सिरियस ना म्हणल्यार डाक्टरान अर्द हुशार जालो. एक ब्रेक घेवया कोंकणी भाशेंतले कार्यक्रमाचो आमच्या मदें आसा कस्तुरी मोहन पै. कोंकणीचें काम केल्लो मनीस देखून तो हांगा आसा, पूण तो व्हडलो दाक्तेर पर्यंत त्या देखून दाक्तेर अशें उलयले आमी. राव आमचें सांगता पळय आमी पूण कोंकणी भाशेंतले घेता एक ब्रेक कार्ड घेता. स्वागत मत जनकोणगी बसली निकेता या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा
कस्तुरी मोहन पै एक दोक्तेर एक व्हडलो दोक्तेर कांय ल्हान दोक्तेर न्ही MBBS MD जालो व्हडलो दोक्तेर पूण आपणाची सकत काल तांतू मात दवरनासतना इतल्यान ताणें कोंकणीचें काम केल्लें एक विशेशता आसा आनी एक कोण लर्नेड आसात तांणी कोंकणीचें काम केल्यार असलीं कामां जातात म्हणलें इम्पॉर्टंट सांगा सर तुमी आतां कोंकणींत 3 बूक बरयल्यात बूक बरयतना तुमी हिस्ट्री बरयल्या तुमच्या कानदाना विशांत तुमी हांगा तांगूर आयल्यात खंय बडकळता कोतीशांतून आयल्यात तुमी कस्तुरी म्हणल्यार तुमच्या सुरूच्या त्या सुरूच्या कस्तुरी म्हणल्या विशयांत सांगतले सांगा कशें तें जेन्ना आमी ते मंगळुरेन रावले तेन्ना सगळे लोक हे आमी ते स्थळांतर जाल्ले लोक म्हणटा पळय आमी मायग्रेट जाल्ले लोक म्हणटात सगळी लोक आमी पुरो त्रासार आशिल्ले कश्टार आशिल्ले पोटाबुकेक सोरे मेळका मागीर रावच्याक एक माथ्या वयर एक माड मेळका रोटी कपडा मकान इतलें पयलीं जावका हांकां हें करच्याक 100-125 वर्सां लागलीं 150 वर्सां लागलीं अशें म्हणून आमचे पुर्वज सांगता आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार खंयचे भायरसून आयले हांगा दुसरें वेगळेंच हांगा एक वातावरण आसा पूण हांगात लोकांनी आमकां एक बळ दिलें थोड्या लोकांनी हांकां बळ दिलें थोडें राज्याक हाजे मध्येंत आमची भास उरून हाडटा आमची भास आमी उलयता आशिल्ले आमची भास आमच्या घरांत आमी उलयता आमचे ते रथवेदींत कशें सगळे लोकांनी कोंकणी उलयता आशिल्ले आनी हांव कॅनरा स्कूल आतां कुणा एलोशियस कॉलेजा वतना थंय आनी म्हाका क्रिस्तांव म्हाका फ्रेंड्स जाले पूण आमी थंय हांगा परत उलयत आसता आशिल्ले आमची भास आनी आमचे लोक अशें म्हणटना आमच्या नांवान तूं एक कस्तुरी म्हणून एक नांव एक प्रिफिक्स म्हणटा अन्नाली कस्तुरी आबाले कस्तुरी पिजाले कस्तुरी सगळे कस्तुरी पळय खंयसून आयले आमी आमच्या आवयक विचारचे ल्हान आसतना वय गो आमी खंयसून आयले आमी कोंकणी कशी हे कस्तुरी खंयसून आयले ताणें पाप कितले 5-6 क्लास कितें शिकून आसता आवय पूण ती प्रितीरी रातीक न्हिदचे वेळार आमकां काणी सांगता आशिल्ली ते काणी आमी तरी सांगता आशिल्ले आमकां पळय रे आमी आयले खंय गोंयांसून आयले खंय आमी आमचे पुर्वज अशें जाले खंय ते तूं बरें करून शीक पुता आनी वाच आनी तूं खंयचे लायब्ररी की हांगा की वचून तें सोदून काड ताजें तूं केन्ना सोदता तुका मेळटलें ताका परत जवाब पूण कर तें काम पूण तिणें कितलें 10 वर्सांसून उणें आमी जे पळय त्या वेळार तिणें सांगिल्लें मनांत घट्ट रावलें हां आमी काम करता कस्तुरीचे परमळ काय असं खंय समतो हें सोदची कामाक मागीर भास जाल्ले आमी मागीर वेगवेगळ्या लायब्ररी भितर वाचून पळयतना लोकान तो कोण आशिल्लो एकलो नारायण पै म्हूण आसलो तो सादारण 1800 इसवेंत 1800 इसवेंत तो मंगळूर आशिल्लो अशें म्हणून आमकां इल्ली खबर मेळ्ळी आनी ताचे तो व्यापारी जावचे उमेद तेन्ना लोकांक व्यापारी जावचे म्हणून तो ओडलो दुसरें कांय ना शिक्षण आनी परत कांय ना इंजिनियर आनी मेडिसिनान जावचे परत ते कांय खबरूच ना व्यापारी जालो तो बरो जाता आर्थीक जावन बरो जाता ताका एक स्थानमान मेळटा सो हाका एक व्यापारी जावची उमेद तो काले वेपार करता आशिल्लो म्हणल्यार आमकां भारी आमकां अजाप जातात ते एक मुडो तांदूळ घेवन बोर्डार व्हांवता आशिल्लो हां आनी घरा व्हरून विकता 1 शेर 1.5 शेर 1 शेर 1.5 शेर 2 पाव आनी तो खाली करून येवचो एक मुडो तांदूळ बोर्डार कशी येवचे एक मनशाक 42 हय तितलें बळ आशिल्लें तें लोकांक आनी लोक सांगतात कितें म्हळ्यार गांवांत रस्त्यार पुरा एक व्हडले शिलेपात्राचे एक लांब खांबो आसता आशिल्लो तुका तें आयस जाल्यार तो ते खांब्यार दवरचो ते बागसूंक जायना ते उखल घेवचे अशी व्यार करता आशिल्लो हो मनीस आनी व्यारान तो कितले ते हे आशिल्ले म्हळ्यार सूक्ष्म आनी कितें अन्याय करचे ना मोल वायट माल दिवचे ना डबल मोल सांगचे ना अशी कोण व्यापार करून आसता आशिल्लो मनुश्य आपल्या पोटाक मात्र ताका जेवण मेळना आशिल्लें म्हूण तांदूळ न्हू ताणें सकाळीं गेल्यार राती येवचें गांवाक पुरो तांदूळ दिवचो आगेल पोटाक ना अशील परिस्थितीर तो व्यार करता आशिल्लो जाल्यार ताका कोणाकी एक फावटी ताणें एक खंयचे एक समारंभाक गेल्ले तवळे थंय एक तिलक घालून येयलेलो आशिल्लो लोकांक पळयले ते तिलकाक बरी दिसलें ते तिलक घालून येवचे तो तिबो म्हणटा पळय तो तिबो घालून येवचे दनपार जेवण जाता घालचो तिबो तो अशें म्हूण म्हणटा आशिल्लो
हाणे के व्यापारा गेले तवळ ताका पोटाक नांदला खंय एक कडेन उदक पिवचें आनी ते बसचें आनी ते ल्हान एक 2 दुकान आसताची त्या दुकानात 2 मामान पळचे हाका वो उदक पिता बसता ताका एक दीस विचारलें केनी तूं जेवण केलें ताका तें वायट दिसलें जेवण ना कर न्ही म्हूण सांगच्याक वायट दिसलें हा म्हूण कशें की सांगलें ताणें ताका तूं थंय वच ताका ते एक ते आश्रम खानावळी काही असतं खानावळीक दूध दिवन देवच्या पयशे ना हो 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 उचित काही उचित धर्मार्थ खंय आसा म्हूण देवळांत की मंदीर की आनी कितें ते आश्रमांत की म्हूण तूं जेव म्हूण सांगच्याक लागलें कित्याक मागीर ताका एक ते मनाक दिसलें की तिलक घाल्यार जेवण जालां म्हूण अर्थ न्हय तो हांव एक काम करता हाणें वचून ते एक आण्याचें इतलें ते तिलकाचें मेटिरियल हाणें ते नामाचें आनी एक रुखाच्या आड बसून ते नांव लायलें आनी मागीर तें घेवन वचूंक लागलो आनी तिलक घाल्यार पळोवन मागीर जेनान ताका निंबूचेर वयलें दनपार नंतर काय जेवला म्हूण अर्थ येयलो न्हू आनी कितें विचारचें म्हाका समाधान जालें म्हाका कोणें निमगे नात नव्हतें अशी ते व्याराक वचचे मनशाक मागीर लोकांनी म्हणलें तो तिलकाचो कस्तुरी तिलकाचो नारायण पळय कस्तुरी तिलक म्हणजे एक नमण्याचे तिलक नाम ते ताका साईज म्हण आसता ते लांब आसता आनी मदीं एक तांबडे आसता आनी वयर एक काळो एक ती आसता लायन तो मदीं तुला ती बो तांबडो आसता तांबडो एक काळो पळयतना कळटा तो कस्तुरी तिलक ते जेवण जालो मनशाक मागीर लोकांनी सांगूंक सुरू केलें तो कस्तुरी तिलकाचो नारायण पळय आयलो म्हूण व्याराक आयलो म्हूण ताजे कडेन घे हें घे तें घे म्हूण तो कस्तुरी तिलकाचो आशिल्लो कस्तुरी ते तिलक गेले तिलक गेलो तो कस्तुरी नारायण पळय जालो ही म्हाका दिसता काय गजाल 1822 200-250 वर्सां पळय फुडेच्या अशें तें नांव कुटुंबीक आयलें आनी ते आमी आज मेरेन एक गौरवारी मर्यादेर पुर्वजांचें नांव म्हणून घेवन आमी फुडें सरत आसा ती त्या बुकान आनी कसो आसा तुमगेलो तो बुकाचें नांव कसो न्हय ध्रुव तारे ध्रुव तारे ताका ध्रुव तारे म्हण कितें सांगलें हांवें ब्रह्मांडांत हे शिप्पींग करता पळय मच्छवेकार आसा पळय तांणी ध्रुव तारेक पळोवचो मळबारी तो ताका वाट दाखयता उत्तर दिकेच्यान कशी वचचें तो उत्तराक आसा ते एकच ब्रह्मांडाक एकच ध्रुव तारा आसच्यो लोकांक कळच्याक म्हणजे नखेत्र दितलेच जाल्यार हे कितले की खूब लोक आमचे हे समाजांत खरें तर पण आमचे कोंकणी समाजांत ते हिंदू उरो क्रिस्तू उरो खंयचे उरो हे खूब आमच्या लोकांनी जेनाक बरें वाट दाखयली जिणेची वाट कशी बरो कशी आसच्यो पयशे मागीर येता तुगेले तुजे वेव्हारांत भितर एक धर्म आसा काय नियत आसा का एक प्रीत विश्वास दवरून घेवका आनी तुजें पुरो आचरण तुवें करका तुजें तें कुटुंब तुवें सुदारसून व्हरका हें तुका व्हडलें काम आसा कर्तव्य आसा हें ताका शिकोवन आनी समाजाक सगळेची वाट दाखयली हांणी आनी त्या खातीर तांकां त्या नांवारी त्या पुस्तकाक हांवें ध्रुव तारेरू म्हूण सांगलें आतां तूं कितले जाणांचे हिस्ट्री ते 5 पिळगेचे आसा हो 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 नारायण पै दाखून धरलेलो ताणें कितले तांकां वाट दाखयली म्हूण म्हळ्यार ताजो नातू सादारण एक तो अमेंबळ सुब्राय पै कॅनरा बँक फावंडर आशिल्लो ताजे व्हडलो इश्ट तो हाजें नांवय सुब्राय पै कस्तुरी सुब्राय पै कस्तुरी वय तो अमेंबळ ते दोनी सुब्राय पै ते दोग जाणय कॅनरा बँक डायरेक्टर फावंडर डायरेक्टर ते फावंडर डायरेक्टर ताणें सांगल्यार सुब्राय पैन कमंबळ सुब्राय पैन सांगल्यार सय तुमी काल सांगताचे पैमाम तुमी सांगिल्लें आमी काम करताच तुमचे मुखंड तुमी मानताच अशें म्हूण सांगून ताजे उठ मेळ्ळो ताणें तें कॅनरा स्कूल केलें मागीर कॅनरा बँक केलें ताणें खंयचे सांगता की ताका वो तेन्ना बरें वेपार जाला आनी कडेन थोडे पयशे जाले अभिवृद्धी जाले तातूंत कितले तूं सांग तितले आमी दिता ताजें नांव आज मेरेन ते कॅनरा बँकाचे फावंडर्स एक मॉन्युमेंट म्हूण आसा डोंगेर केरीन भितर ते फावंडर ताचें नांव आसा फावंडर डायरेक्टर कस्तुरी सुब्राय पै कस्तुरी सुब्राय पै म्हणून आसा अशें तांणी एक समाजाक एक वाट दाखोवचे तारे जाले तांणी नखेत्र जालें तूं अशी कशी नखेत्र दाखयता कोंकणीन ते नखेत्र कशें दाखयता हे कोंकणीन तुले त्या कालाचे नखेत्र वय ताजे खातीर त्या पुस्तकाक ध्रुव तारे म्हणून एक ब्रेक काडून घ्या कोंकणी भाशेन नखेत्र कार्यक्रमाचो आमच्या बद्दल आसा कस्तुरी मोहन पै एक दाखतेर कोंकणीची ताणें
एक बारी सुबीत करून काम केलं जाते देखून आमच्या संगत असा राव आमच्या सगळ्या पळावे फर्नेस कोंकणी भाषेने घेत राहा एक ब्रेक काढून घेता. स्वागत बघा कोंकणी भाषेत लेखत या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा कस्तुरी मोहन पाई एक दगतेर पूण कोंकणीच्या विशांत तडे दगतेरगिरी देगेन दोन कोंकणी केल्ली सेवा भोव व्हडली आसा. सांगा सर तुम्ही 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 कशे कोंकणींत आनी की भितर पडल्यात. आमी ल्हान आसतना इस्कोलां आसतना आमकां सांगते कोण ना कोंकणी भास म्हळ्यार खंय आसा कशी आसा कशी बरोवची कशी नॉर्मल दगतेरांक काही फुरसत आसना उरलें ते मागीर येता. हय आमी हांव KMCचो स्टुडंट आसतना मणिपालचो फावंडर डॉक्टर TMA पाय डॉक्टर TMA पाय फावंडेशन म्हणून आसा मणिपालांत ताणें आमकां कोंकणी भुरग्यांक पुरो वट्ट करून आपोवचें. ताचे घरा मागशी एक मंदीर की कशें कितें आसा थंय एक रूम आसा आमकां पुरो आपोवन ते कोंकणी पुरो कोण आसा रे ते पुरो आसा रे ते हे आसा ते आसा ते आसा खंयचे ते ग्रूप खंयचे जावं कोंकणी मनीस शी ताका तें चिंतन तावळ आशिल्लें पळय त्या काळाचेर कोंकणी उलयता तो ताका आपय हांगा आमकां 20-22 जाणां स्टुडंटांक आपोवन आमकां एक काफी दिली आनी तेन्ना सांगता आशिल्लो हें खबर 1968 म्हणजे 1968ची गजाली आमी जल्माच्या पयले आमी पुरो फर्स्ट MBBS स्टुडंट आमकां पुरो बसोन ताणें सांगलें कोंकणी तुमची आवय भास तुमी हें मेडिसीन शिकून जातरी TMA पैकी तळयो वय ना हांवें तें मनाक म्हाका चिंतन तें आयलें ना हो इतलो व्हड मनीस आमकां भाशेची खबर सांगता म्हणून वय ते ताणें ते पेटिल्ली तो दिवो आसा पळय तो जळो तितले काळा फाटीक जाल्यार आमकां 68 देखून 78 88 98 इतले मेरेन आमकां तें काम करूंक त्रास जाले म्हळ्यार आमचे ते भुंयतणेर तें ना. तुम्ही मध्ये वैद्यो नारायण हरी जाले वय तांचो जालें एक आमचें काम जालें वय मागीर एक 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 विचार तर येत तर एक आमच्या हांगा म्हळ्यार आमकां शाळेंत भितर आमची कोंकणी भास कर्नाटका भितर एक मायनॉरिटी भास म्हळ्यार तें संविधाना प्रमाण आसचें तें संविधाना प्रमाण आसता आमी एक 12 लाख लोक की आसा त्या दळा एक 8-9 लाख आशिल्ले एक 40 वर्सां फाटीची गजाली आमच्या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाचो प्रेसिडेंट आशिल्लो विश्वनाथ कामत म्हणून आशिल्लो कळ्ळें. त्या विश्वनाथ कामत ताणें एक अध्यक्षपणान कोण एक संस्थो केला आमी शाळें भितर कोंकणी शिकोवच्याक यत्न करता म्हणून म्हाका एक तें एक हें सरप्रायज म्हणटा पळय खुशी करचें तें तें जाता आमी एक हें घेवन वचका म्हणून एक डेलिगेशन घेवन सरकाराक वचका म्हणून आमी त्या वेळार त्या मान्य रामकृष्ण हेगडे हे आशिल्ले चीफ मिनिस्टर आशिल्ले आमी गेले तें कितें आमचें हें दिलें उपरांत हें 1983 ची खबर ताणें आयकलो तो पुरो पूण तें मेटिरियलायज जायना सगळें तशीच तूं सुरवात केन्ना करता तूं ताजे फाटीक लागता वय 10 वर्सां उपरांत तें वय 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 बट बीइंग कोण म्हणून घालका दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तें दात तर मागीर आमकां कोंकणी अकाडेमी जाली ते 1994 आयतलें की जाली 94-95 वय त्या काळार मागीर कितले पळय 10 वर्सां उपरांत जाले ते आमी हें काम स्टार्ट केलें त्या 10 वर्सांत काही जायना पूण आमची ती ताणी आनी आमचें तें पर्सिवन्स म्हणटा पळय आमी सोडली ना मागीर करून पुश करच्या ते करता गेले मागीर अकाडेमी जाता तुका खबर आसा पुरा एवढा बस्ती वामन मामो मागीर आमचो एरिक ओजारियो आनी पुरो प्रेसिडेन्सी आसतना एक व्हडले ग्रूप आंदोलनशें जालें ताजी खबर तुका खबर आसता ती व्हडली खबर आसता ते आमी ते गेले कडेर आमकां ती अकाडेमी जाली आनी ताजे म्हाका 1994 देखून 2005 मेरेन मागीर पळय तूं 10 वर्सां लागलीं शिक्षणाक येवच्याक ते शिक्षणाक आयलें मागीर सरकारान आमकां एक परमिशन दिलें आनी तें पुरो शिकया म्हणून दिलें तें दित तर आमकां शिकयाची उमेद आनी चड जाली मागीर कोंकणी खातीर पुस्तक खंय आसाची कोण बरयन आसाची कोण डिक्शनरी बरयली आसाची हें पुरो सोदून वेगळे 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 लायब्ररींत वता आशिल्लो आनी ते ताजें अध्ययन करता आशिल्लो तुमी आजच्या मध्ये तेन्नाच हांवें एक आमचे एक दिसाचे एक वाराचे एक
10% समय ताका दिता आशिल्लो आनी आमी गोंयांक वता आशिल्ले आमी गोंयांक गेले केन्ना कितें म्हळ्यार एक आमच्या लोकांची थोडे देवळाक वचून येवचे चड आसता कळ्ळें ते वचील वचा कळ्ळें आमी हें कितें करता आशिल्ले ताजेसून चड टायम लायब्ररीक वता आशिल्ले थंयच्या हय गोंयच्या लायब्ररीक वता आशिल्ले आर्किओलॉजिकल लायब्ररीक वता आशिल्ले म्युजियमाक वता आशिल्ले ते काले कोंकणीन काले बरयिल्लें आसा कोणें बरयिल्लें आसा कितलें बरयिल्लें आसा हें अध्ययन करूंक आमी एक प्रारंभ केलो आनी त्या वेळार गोंयाचे राजभास कोंकणी आशिल्ली निमित्त ते इल्लें टेक्स्ट बूक आनी परत जारीक आयल्यात वय वय तेन्ना आयला तेन्ना आयला कळ्ळें ते तांचे टेक्स्ट बूक घेवंक पळयलें आनी तांचे गोंयचे शिक्षण इलाका आसा पळय ताचे चीफ सेक्रेटरीक हांवें एक पत्र बरयलें तुमचे टेक्स्ट बुकाचे थोडे आमकां मॉडेल दिवका आमचे भुरग्यांक आमी शिकोवचे यत्न करताचे म्हणून आनी तांची थोडीची शब्द प्रयोग थोडो वेगळो आसा घडून हाडता म्हणटा ते आमी तेचे बदल करणं आमच्या लोकांक कशें म्हणटाचे हांगा मंगळूर सायडांत ते शब्द ताका घालो आनी ते एक आउट ऑफ द हें कशें जाल्यार क्युरिक्युलमा येवचे सुरवेकत एक आउट ऑफ क्युरिक्युलम एक पाठ्यपुस्तक केलें हो हो एक प्राथमीक पुस्तक केलें आनी तें वाचूंक दिलें लोकांक भुरग्यांक लोकांक दिलें भुरग्यांक बरी खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार आमची भास वाचच्या मेळ्ळी म्हणून आतां आमकां एक कोंकणी लोकांची एक खबर एक कोंकणी भाशेचे एक वाचका जाल्यार गांवांत इतले पुरो पुस्तक अंगडी आसात ती दुकान आसात थंय गेल्यार कोंकणीचें बघी पुस्तक मेळना वय आमी इतले लोक आसाचे कन्नड हिंदी इंग्लीश फ्रेंच जाल्यारय मेळटा वय आमचे भाशेच मेळना वय ते कित्याक म्हणटा मागीर म्हाकाच दिसलें कित्याक म्हणून कोणाक विचारचें आमी कर आमी करका करची कोणे थोडं आमी करका जाल्यार आमी थोडे वाचच्या शिकता बरोवपा शिकोवका आमच्या किचनांत जेवण ना जाल्यार आमी रांदता अशी तेची तत्वार आनी मुखार फुडें सरले आनी कोंकणी पुस्तकां वाचच्या सुरू केलें बरोवच्या सुरू केलें आनी कशी कोंकणी बरोवका ताका एक रीत नीती आसा खंयची एक भास उलोवपी भास एक भाशेचे उलोवपीचे हें अंग वेगळीं आसात अशें आमच्या कर्नाटकांत आमची राजभास आमची कन्नड तूं एक 15-20 वेरायटी कन्नड आयकूंक मेळटा धारवाड आयकायचं हुबळीन ते कसं मैसूर कन्नड आसा ते पुरो उलोवपी काक आसता बरोवपाक एक नमुन्याचें स्टँडर्डायज जावका तें कन्नड टेक्स्ट बूक 150 वर्सां फाटीकत केल्ले निमित्त त्या कारणान टेक्स्ट बूक बरी उरल्यांची आजी सेम टेक्स्ट बूक हांगा मंगळुरांत केंचे आसा बागलकोटेंत बीन तेंचे आसा तांचे वेगळी वेगळीची बोली आसचे पुरो तांणी उलट स्टायल वेगळी आसचे पुरो पण पट्टी पुस्तक एक तर हें करूंक जाता हिंदी केले आमी उत्तर प्रदेशाक गेले एक फावटी आनी ते तांचे पुरो वेगळी वेगळी हे बनारसी स्टायल बिहारी स्टायल मध्य प्रदेश स्टायल भास पुरो आयकूंक मेळ्ळी कळ्ळें तांचे पट्टी पुस्तक काण पळयलें 1 लाख स्टँडर्डायज्ड म्हळ्यार तें तुमी पळोवन आमचे मराठी पळयलें मराठी टेक्स्ट बूक कर्नाटक सरकार करता ते म्हळ्यार तिसरी भास मराठी तांणी दिता न्हू ते टेक्स्ट बूक व्हेरी स्टँडर्डायज्ड बरी एक ब्रेक काढून घ्या कोंकणी भाषेत कार्यक्रमात आमच्या मध्ये आता कस्तुरी मोहन पै एक टेक्स्ट बुकाच्या आमकां शिकोवच्या टेक्स्ट बुकाच्या देवनागरीच्या त्या स्क्रिप्टाच्या त्या टेक्स्ट बुकाच्या पटल्यार आसलेली एक सकत ताचे सकता उलोवंक कितले सुललीत पडू पळय राव आमचे सकता कडेचे एका सेक्शन आनीकी सुमार विशय आसा राव आमचे सकता पळय बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काडया स्वागत मुखाचेर कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आसा कस्तुरी मोहन पै एक आमच्या शिक्षणांत कोंकणी शिक्षणांत कशें बूक तयार करूंक कितें ताणें बरो तयारी केली मध्य प्रदेशाक खंय पुरो गेले म्हणल्या विशयांत आमी उलयतले आनीक आयचे शिक्षणाचे ते कितें कोंकणीचें शिक्षण आसा उरल्या विशयान मुस्तो आसा तांच्या विशयान मुस्तो आनीकी आसा आमी हे पिंच ऑफ सॉल्ट मात्र सॉल्टांतले पिंच ऑफ सॉल्ट मात्र जस्ट कितें रुची जावका तितले मात्र मीठ पडल्यार रुच मेळटा आतां कळटा तुमचे इतले रुच आसा आमकां कळटा नेक्स्ट टायम येता करेक्ट सांगा मागीर कितें जालें मुखार येतना
कर्नाटक सरकारान सांगलें दायत तुमकां आमी टेक्स्ट बूक करून दिता म्हळ्यार एक विधान कशें म्हळ्यार एक सरकार कशें म्हळ्यार शिक्षण इलाको पठ्यपुस्तक तांणी करचें तुमकां तो आपोवन तो घेता आमी तुमचे कडेन कितले लोक आसाचे आमी एक 12 शिक्षक आसाचे तांकां परत घेवन यो म्हणला एक तुमी हांगा मंगळुराक आमी कोणाक धाडटाचे तुमी हांगा बसा एक पठ्यपुस्तक करा कोंकणी एकाडेमीक सांगलें आमकां सांगलें आमी पुरो वट बसून कळ्ळें परत धांवका प्राथमीक जावन कितलें शिक्षण आसा का आनी तेंचे विशय आसता पळय पाठ आसता पळय तुमी आमच्या लोकांचे घाला पठ्य हय पठ्या भितर आनी ते कितले पद जावका कितले गद्य जावका हें पुरो रचन जालें एक कन्नड स्क्रिप्टार केलें आनी ते तुमी ते सारकें करा आनी ते नागरी स्क्रिप्टार बरयतना ताचे शब्द प्रयोग कशे आसा म्हणून सांगा आनी ते सारकें करून दिया त्या बसून आमी DTP करून दिवपाक जालें ते स्क्रिप्टारी आनी आमचे भास तांकां येना होय खडेरी ते DSRT म्हणून एक संस्था आसा DSRT पठ्यपुस्तक संस्था जेल रोडार ते तांच्या हांगा ल्हान हय, ते उप हें ते थंय मेन संस्था बेंगलोरां आसा बनशंकरींत आसा थंय तांणी आमकां आपयता आशिल्लें खडेरी हांव एक 2 शिक्षकांक घेवन थंय गेलो आनी तिका डॉक्टरे न्यू ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ MBBS MD ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಅಂತೆ ಅದು ಇರಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ನಾವು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು म्हणून तंक भारी खुशी ते तांणी पुरा कन्नड उलयतलेत ते आनी उपनिर्देशकेर पुरा ते बायलां लोक आशिल्लीं पूण तांकां मस्त विश्वास प्रीत ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು म्हणले एक तांकां उत्साह आसा आमी 2 दीस थंय रावन ते पठ्यपुस्तक सारकें करून दिलें DTP ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಬರುವವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ अशें म्हणून तांकां भाषा येना DTP करता तूं सांगिल्लें तो करता तुमचे शब्द प्रयोग हें परत तांकां येना भास येना भास येना जाल्यार त्रास जाता ते आमी हांगा मंगळुराक हाडले हांगा कोणाक DTP केले आनी आमी तांचे वट बसून तें पुरो रिपेर केलें अशें 1 2 3 फावंड्यार मुखार वचून ते पठ्यपुस्तक परिश्करण करून तांकां दाखोवका कित्याक म्हळ्यार ते सरकारी हें ना आमी तुका तांणी दिलेलें लेसन मात आमी करचें आमचे बुदोंत काही ना त्या बेस्ट शब्द आमगेले बुदोंत काही आमी दाखोवचे ना ती भास आमी चलोवन व्हरची आनी ती पठ्यपुस्तक परिश्करण कोण आज बरी जालें ती 6 मेरेन दाखोवन 10 मेरेन 5 वर्साची पठ्यपुस्तक चलती आसा आनी 10th स्टँडर्डाक ते हें न्हय पब्लीक परिक्षा म्हणटा न्हू 5-6 वर्सां जालीं 5-6 बॅच जालीं तांणी पास जावन बरेच 98-99% मार्क घेवन कोंकणींत ऑप्शनल थर्ड लँग्वेज कोंकणी ऑफर केल्या थर्ड लँग्वेज वेगळे आसा हिंदी आसा दुसरी पुरो आसा आनी आमचे कोंकणी भुरग्यांनी ते कोंकणी घेवका म्हणून आमी तांकां एक प्रोत्साह करच्याक एक प्रयत्न केला हांवें एक सर्वे करेश केलेलें की कर्नाटकांत आमचे एक 10 लाख लोक कोंकणी उलयतले आसात तांच्या भितर 40,000 भुरगीं 6 ते 10 मेरेन शिकची भुरगीं आसाची 40,000 स्टुडंट आसाचे ऑल ओवर कर्नाटक आमचे 3 जिल्लो मात न्हय दुसरे बेंगलोर आनी आनी तांचे भितर म्हजे इलाका प्रकार एक 400 एक आमचे एक नागरी लिपीर शिकताले आसाचे आनी थोडी कन्नड लिपीर चड म्हळ्यार 500-600 म्हूण धरतो इतले विद्यार्थी मात भुरगीं कोंकणी शिकताचे आनी आनीक अजून पोविले ना ते इतले कश्ट काडून तांणी पठ्यपुस्तक तांणी पयले फावटी पठ्यपुस्तक करतना तांणी निमगिलें तुमकां कितले जावका म्हणून 1-2 हजार करून दिया म्हळें सरकारान प्रितीर 2,000 फ्री करून दिले हांव म्हजे ಸ್ವಲ್ಪ वॉलंटियर्सांक म्हजें कार दिलें वसा म्हळें मंगळूरसून कारवार मेरेन वचचा 2-3 दिसा तुमकां अप एंड डावन खर्च पेट्रोल गिट्रोल पुरो हांव दिता तुमी हुस्का वटला राबा आनी पुरो शाळेक वचून 8-10 15-20 पुस्तक दिया कोंकणी आशिल्लें भुरग्यांक पुरो बारीक खुशी आमचे भाशेचें एक पठ्यपुस्तक हातां मेळ्ळें तें अशी वाचचें बट मागीर तें घेतना इल्लें प्रॉब्लम मनांत दिसता कोंकणी शिकून कालें करचें आमी उलयतात न्हय शिकून कालें करचें तें कालें तें इन्फोसीस की हांगा की काम मेळटा हांवें कोंकणी शिकून हें आमचें एक चिंतन आसा IT ना न्हय कोंकणी IT आसा अशें म्हणून हें पुरो तांकां कामी घाल पण तशें न्हय तें
सगळे एक महात्मा गांधीन एक फावट एक कितें सांगलें म्हणून म्हळ्यार मनशाक ताजे आवय भाशेचे वाचच्याक आनी शिकपाक बरोवच्याक केदार जाता येना की तो तो अविद्यावंत म्हूण लेख गांधीन सांगलें कारण इथे तेशी तें आमी जर काण घेवका त्या स्पिरिटार काण घेतल्यार आमकां लाभ ना आमची आवय म्हणल्यार एक मात मोग आनी त्या मोगाचेर आमी कोंकणी शिकत मुखार व्हरका हें पुरो पठ्यपुस्तक तयार करून दिलें आनी एक शाळेंत 3-4 भुरगीं मात आसतात लोक तितले आसचे आमी अरे शिकोवच्याक टीचर टिचर जावका इतलें पुरो आसतना मागीर हांव घरांत कितें करता आशिल्लो हांव DTP कंप्युटरार बसून कोंकणी मारता आशिल्लो म्हाका 4 स्क्रिप्ट मारूंक येता 4 स्क्रिप्ट मारूंक येता ते 4 स्क्रिप्टार आमचे अरेबिक हय नाही अरेबिक न्ही हे कन्नड नागरी मागीर रोमन रोमन मलयाळम ना तिनीच स्क्रिप्ट तिनी स्क्रिप्टार आमकां मारूं येता 3 स्क्रिप्ट लिप्यांतर की मारचे डायरेक्ट मारूं येता लिप्यांतर करचे गेल्यार ते कोण कन्वर्टर करता डायरेक्ट म्हाका मारूं येता आनी डायरेक्ट हांव कन्नडार इतले 100-150 आर्टिकल कन्नड पेपरार बरयलां उदयवाणी हें पुरा कन्नडच तें कितलें की बरें येयलां आसा तें म्हाका कांय त्रास जायना इमिडिएटली म्हाका मारूं जाता तशी हांव पुस्तक बरयतना आतां पुरा पयलीं पुस्तक बरयतना हांवें पुस्तकार बरयचें आनी मागीर तें DTPक दिवचें आतां येदरा डायरेक्ट मारचें रिपेर करूंक इजी ते नागरी स्क्रिप्टाचें मात सोदूका म्हणून रिपेरी करच्या जावका म्हणून ते नागरी स्क्रिप्टाचे प्रिंट आवतना मात इल्ले लोकांक त्रास तुम्ही घंट घटल्यानी हें काम करतना तुमगेले बायल भुरग्याचे कशें पुण्याचे डॉक्टर म्हळ्यार म्हजी बायल मुंबयची मुलत मुंबयची ती थंय शिकून आयली आनी तिजें B.Com थंय जालें पूण तिका भास संस्कृतीची म्हजी मोग कळना ती हांव हें काम करता म्हणून म्हगेले फाटीक राबले ती हय हांव खंय वता थंय येता आशिल्लें हांव कितें करता म्हूण पळोवचे खातीर न्हय पूण म्हाका एक सहाय करचें आमी हें पुरे पुस्तक बरें 9 की 10 पाटी हांव गोंयांत गेला ते थोडे पुरो इतिहासाचें सोदच्याक हर एक पाटी म्हगेलो येता आशिल्लें ती आमी खंय गेल्यार ती येता आनी तिका बरेंची आनी ती पयली कोंकणी न्यूज रिडर ती मंगळूरची अन्नू मंगळूर आशिल्लो अन्नू मंगळूरान एक आमचे अध्यक्ष तो मागीर ताणें ते एक सिटी केबल म्हणून केलें 20-22 वर्सां एक न्यूज एक ल्हान एक ते कॉर्नरां भितर एक न्यूज वाडटा ही न्यूज रिडर हय तांणी पुरो कन्नडार बरोवन हाडून दिवचें कन्नडारच आनी कोंकणीन करचें आतां पाप तें बरोवचें तांणी हाडून दितलें आनी तें वाचचें अशी ती पयली न्यूज रिडर जावन आशिल्ली फर्स्ट न्यूज रिडर ऑफ मंगळूर वय ती फर्स्ट न्यूज रिडर जावन आशिल्ली तातूंत आनी मागीर वेगवेगळे कार्यक्रमांत थोडे एमसींग आनी पुरो करता आशिल्ले कोंकणीन सो कोंकणीचो मोग आसा आनी त्या खातीर म्हगेलो केन्नाय ती मेळटा म्हगेले 2 भुरगे म्हगेलो पूत आसा तो डॉक्टर हय तो MBBS जावन तो ऑर्थोपेडीक जावन तो आतां CEO जावन आसा चेन्नईन तो हॉस्पिटलांत बट पूण आतांय तांणी ते हें करता म्हजी सून गोंयची बरी कोंकणी येता पक्का कोंकणी आमी सांगता आसा आमी हांगा जळकी आनी मसले म्हणचे तांणी नुस्तें म्हणचे आमी नुस्तें बैसरे म्हणचे कितें उरो खावची तेंच न्हू तांणी हें करताचे आमी हें करताचे नुस्तें खाताची आनी आमी हें पुरा आमचे सब्जेक्ट पुरा सोदच्याक वतना आमकां पुत आनी एक धूव आसा म्हजी ती जर्मनी आसचे ती हायडलबर्ग युनिवर्सिटी आसा तिगेलें नांव कसो तिगेलें नांव संगीता पुताचें नांव अनंत ती लँग्वेज बेस्ड सोशियोलॉजी म्हळ्यार सब्जेक्ट शिकून म्हळ्यार कोंकणी भाशे निमित्त एक समाज कशें जाता म्हणून भाशेचे ताजे पळय हें इफेक्ट कितें आसा समाजाचेर त्याच हाचेर तिणें बरयलें थिसीस कोंकणीचेच मागीर आतां ती जर्मनींत आसा जर्मनी युनिवर्सिटी भितर शिकयता तांचे सोशियल हाचे भितर ती बरयता आसा तुम्ही 1 घंटो हांगा आनी मुस्ता आसा म्हाका हांगा टायम जालो तुम्ही 1 घंटो हांगासर येवन कोंकणी विशयान तुमचो अमोलीक टायम तुमचे पेशंट आसात जाल्यार क्लिनिकाचे पेशंट जाल्यार सांगून कोंकणीच्या मोगान तुम्ही हांगासर येवन 1 घंटो पर्यंत कोंकणी विशय आनी एक आमी एक मात काडूं तिल्या 2 सोन्यान तशीच 100 घंटा जावका तुमी येवन हांगासर इतले कोंकणी विशय उलयल्या तुमकां देव बरें म्हणटा सो मेस्त भिक्षक तर्फन V4 लक्ष्मण कुंदर आणि त्याचे
सांगायच्या तर्फे आणि आमच्या समेस्तच्या कोंकणी भाषेतले लेखकाच्या तर्फे तुमकां देव बरें म्हणटा. धन्यवाद. कोंकणी भाशेन लेखकाचे कार्यक्रम आसले आमच्या मध्ये असलो कस्तुरी मोहन पै एक कोंकणीचो एक्टिविस्ट कोंकणीचें मूळ काम केल्लो धाकटेर आनीक ह्या सगळ्या कार्याक हरी एक अभ्यासताना तुम्ही राखल्या बरी आजी राखून आमच्या सगळ्या ह्यो घंटोभर तुम्ही आमच्या सगळ्यात रावल्या तुमकां समेस्ता देव म्हणटा. हांव रेमंडी करता कोणे पुरो अभ्यासताना परत वेळटा नव्या मनशाक सांगता आनीक नव्या कोंकणी एक्टिविस्ट सगळ्यांना नमस्कार.